आमचे थोडे ग्रिव्हन्सेस आहा न्ही की रूट क्लॅश जाता. आता हितून कितें जाता न्ही प्रायव्हेटवाले परमिटां काडटात आनी आमी बसी चलयतात. पूण थोड्या टायमार तेणें सांगलां की तांकां कोविडा टायमार लागून लॉस जाले. सो तेंची बसी कितें आसता त्या रुटार एके फाटी चलना. सो जेन्ना ती बसी एके फाटी चलना लोकांक त्रास जाता न्ही ट्रान्सपोर्ट पब्लीक फेसिलिटी मेळना. सो लोक ते येताना आमचे कडेन मागणी करतात आनी आमी मागीर एप्लिकेशन घालता एका परमिटाक आनी त्या परमिटाच्या मागीर आमी गाडी चलयतात 5-5 मिनटाची. तेजी जर गाडी तर 10 आहा जाल्यार 10-5 चलयता. पूण हें कितें जाता मागीर जेन्ना आमी गाडी घालता न्ही तेवूय चलयताय. सो ते टायमींग क्लॅश जाता. तेंचे बरोबर आहा टायमींग क्लॅश जाता म्हणजे तेंचे पोटार वाद येता न्ही. पूण आमी खंयच्या नदरेन पळयता की लोकांक एक बरी सेवा मेळची आयदर प्रायव्हेट ऑर कदंबा. लोकांची डिमांड आहा म्हण आमी फुडें सरता न्ही. देखून हांवें सांगलां न्ही कोणाक तरी हें आहा दिसता की आपूण आपल्याक कपासतात आहा की त्या मनशाक घरा पावपाची वा त्या मनशाक स्कॉलाक पावपाची ती सेवा तेमी करपाची. ते करिना म्हण आमी फुडें सरता न्ही. कित्याक गव्हर्मेंटाचो आमचेर प्रेशर आहा पब्लिकाचो आमचेर प्रेशर आसता. तांचेर प्रेशर आसना प्रेशर आमचेर आसता. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणून लोक किसत म्हणून कदंबा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणून कदंबाच न्ही प्रायव्हेटवाले आहा ते 1600 कितें आहा आमी फकत 550 कितें आहाय ते. सो हो पब्लिकाचो प्रेशर आनी गव्हर्मेंटाचो प्रेशर येतकच आमी मागीर थिंगा भितर सरता. थिंग ते मागीर वाद जाता आनी मागीर एकामेकाचेर येता. कदंबावाले म्हणटा न्हू आमी एक सर्वीस दिताय ते म्हणटा तुमी कितें हांगा गेल्यात ते तोंडा जाता. देखून एक ऑफिसर मेंबर म्हणटा की आमचे वाटेन हांव सांगता कंट्राक्टराक ड्रायव्हराक की असली लफडे करपाची ना. तेवूय आपल्या पोटाक लागून काम करता पूण वाद करपाचो ना. सोल्युशन कितें जाता? सोल्युशन कितें जाता पयलीं एक कमिटी म्हण अपॉयंट केली. डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट आहा न्ही तो मुख्य आसलो तेंचो. सो तेंचे कितें आहा आमचे कितें आहा न्ही ते आमी डिस्प्यूट त्या कमिटीन घालताले आनी ते मातशे ऑर्डरली सॉल्व जाताले. पूण हालींच ती कमिटी बंद केल्या. सो बीच एक न्यूट्रल मनीस ना तेंचे भितर आनी आमचे भितर जे कितें डिस्प्यूट आसता न्ही सॉल्व करपाक एक न्यूट्रल मनीस आसपाक जाय न्ही. सो तशी एक कमिटी मागतात ते. तुम्ही आता अग्री झाले ती कमिटी आमी न्ही वी आर जस्ट मेंबर्स. आमी वयता आता आमचो तर डिस्प्यूट आहा आमी ते कमिटीन घालतात. तेंचो तर डिस्प्यूट आहा जाल्यार ते कमिटीन घालता. ती कमिटी मार आमकां दोगांकूय आपयता आनी कोणाचे सारकें आहा ते पळयता आनी तो डिस्प्यूट सॉल्व करता. हे बारीक इश्यू पळय आता टायमींग क्लॅश जाता तर थिंगा डायरेक्टर सांगपाक शकता न्ही अरे तुजी परमिटाचो टायमींग मातसो आलय बरोबर आहा म्हणटा. तुम्ही अग्री आसा ते कमिटी परत चालू करची? हय आमी एग्री आहा न्ही. सी एग्री आहा म्हणजे कितें एक फावट कमिटी स्थिती जाली ती गव्हर्मेंट कमिटी दी एग्री जावपाचो प्रश्नूच ना. जेन्ना समन येयलो नोटीस येयली आमी वचपाक जाय थिंगा. सो जेन्ना न्यूट्रल कमिटी आसत ना न्ही हांगाच न्ही सगळ्या कडेन जाता ते. बाजारवाले म्हणटा गोंयकार म्हणटा आमी आहा ते भायले म्हणटा आमी आहा त्यांची एक न्यूट्रल एक मनीस जावं न्हू असली सॉल्व करून झगडी जातले अननेसेसरी. सो झगडी नाका म्हणजे एक न्यूट्रल कमिटी जाय बारीक इश्यू सॉल्व करपाक. सरकारान म्हणजे कदंबान जेन्ना ती माझी बस कितें तरी स्कीम काडल्या आनी सरकारान कॅबिनेट अप्रुव्हल घेवन ती अनाउन्स केल्या तेन्नाच्यान खास करून फोंडा रुटाचेर इलिगल ऑपरेशन जे आहा कदंबाचे ते वाडलां. कालेच्यान एक पयली बस आसतना परत नवी बस स्टार्ट केल्या आनीक 2-3 कडेन परत नव्या रुटांचेर बसी स्टार्ट केल्या आनी मागीर ते बसकार आमचे जर विचारपाक गेले जाल्यार तांकां उतरां दिली वता कितें की तुमकां आमी सोंपोवपाक ह्यो सगळ्यो बसी स्टार्ट केल्या कदंबान तेन्ना तुमी आमचे म्हाजी बस स्किमा तेच्या अंडर सगळे जाण या म्हणून. आतां अशी जी पळय सगळी दादागिरी पळय चल्ल्या एक्चुअली प्रत्येक फावटी कितें आसा कदंबाक परमिटान आसतना गाडयो स्टार्ट करता. आयज जो एमडी आहा ह्या एमडीक खरेंच हांवें आतां बसकारांक सुद्दां सांगलां ताका काय म्हणपाक सोदिना कित्याक तो कायद्यान वागता. तेणी एक मेमोरंडम सुद्दां काडला कदंबाक की जी नवी बस स्टार्ट करतले पळय ती आमच्या वांगडा मिटींग करून स्टार्ट करप कदंबाची जणू की झगडी जावपाची न्हू म्हणून. मागीर कार्लोस आल्मेदा जेन्ना कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसलो त्या वेळाचेर वत एमडी आनी कार्लोस आल्मेदा आनी निखील देसाय डायरेक्टर यांच्यांनी मेळून कॉर्डिनेशन कमिटी काडलेली की कदंबा आनी आमी सुरळीत चलचे म्हणून दोगांचे. आमी खंयच म्हणिना कदंबा बंद कर किंवा तेंचे विचार ना की आमच्यो बसी बंद कर म्हणून. आनी आमी म्हणटा कितें दोगांयनी मेळून सुरळीत हेचेर चलपाक जाय जाल्यार कॉर्डिनेशन कमिटी जाय. म्हणून जो हो घाटे संजय घाटे पळय जी व्यक्ती हांगासर पळय बसयल्या हांगासर हेणी आपल्या सर्विसीच्या टेन्युअरान एक दीस कदंबाकूय बरी फायद्यान हाडपाचो विचार करूंक ना आनी प्रायव्हेटान कडेन बरें रिलेशन दवरूंक ना. ह्यो सगळ्यो बसी बिशी चलता पळय जाल्यार तेच्या हेचेर आयज पळयता आमी एक्चुअली मुद्दम तेका हें करपाक गेल्ले गिराव घालपाक पूण आयज तो ना हांगासर.
ताका दिवेळाना गाडी दिल्या कॉर्पोरेशनाच्या कुस्तार वर्रात भोंवता सगळे कडेन आतां 78,000 सॅलरीचो आनी एडवर्टायजमेंट ताका काडला 2 एक्सटेन्शनां सरकारान दिली त्या घाटेचेर विश्वास दवरून आनी कितें गाडयो हे करा म्हणून हांवें आतां एमडीक तेच सांगलां की त्यो हे पळय ज्यो बशी पळय आहा त्यो बंद करा. तेणी म्हाका कितें सांगलां एक रिप्रेझेंटेशन दी ते नव्यान एक रिप्रेझेंटेशन फाल्यां किंवा परवा ताका दितलो हाडून किंवा सोमाराक दितलो ते हाडून नव्यान दितलो आनी सायमल्टेनियसली आमची जी मागणी आहा सरकारा कडेन की सरकारा कडेन म्हणजे कदंबा कडेन आमची मागणी कितें आहा की घाटेक काडल्या शिवाय म्हणटा तो पर्याय काय ना कित्याक आयज पळय कदंबा कडेन सगळे बस स्टँड गोंयच्या हे कदंबाच्या ताब्यान आहा. काल सुद्धा कॅबिनेटाक मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतला साखळेचो बस स्टँड कंप्लीट जालो तो कदंबाच्या ताब्यान दिवपाक घेतला म्हणून त्या कदंबा बस स्टँडांचेर जी पळय शॉपां आहा सगळे रेंट शॉपांचे मागीर पार्किंग टोल सगळो आनी बाकीचे कितें जे वेव्हार आहा सगळे हे कदंबाच्या तिजोरेन पयशे येवन सुद्धा आनी बसी जोडून सुद्धा कदंबाच्यो जर तर कदंबाचो एक्सपेंडिचर आनी खर्च भागना आनी सरकाराचेर नामुष्की येता की तांकां 5 कोटी 10 कोटी दिवनूय आतां तांचो जर खर्च भागना म्हणून सरकार तांकां आमच्यो ज्यो प्रायव्हेट बसी आहा त्यो हाडून तांच्या ताब्यान दिवंक सोदता. हे कदापि शक्य जावचें ना आनी खंयच्याच परिस्थितीन दिले वयचे ना. घाटे जर आसतना तर ते शक्यच ना कित्याक घाटेक हांवें आतां एमडीक सुद्दां सांगलेलें आहा पयलो घाटेक काडा मागीर कितें आहा तो तेचेर फुडें उलोवणी करून विचार करपाक जाता म्हणून. ना म्हाजी बस ती स्किमीक आमकां इंट्रस्टूय ना आनी आमी कोण बसी दिवपाचे ना. आतां तेच तुका सांगलें न्हू 3,000 तर दिसाक तर एक्सपेंडिचर धरलो म्हणजे सगळो खर्च समजा अर्निंगांतल्यान काडलो म्हणजे बस चलोवन समजा तेंच्यांनी ड्रायव्हर कंडक्टर डिझल सोडयले कदंबाच्या अंडर दिल्या उपरांत आनी बसकाराक एक तर दिसाक 3,000 तर ते दितले जाल्यार ते हेका आमच्या म्हयन्यांक 3 कोटी सुमार जाता ती 31 कोटी जाता. पूण आमचो प्रश्न कितें हे वर्साक 31 कोटी जाता म्हणटकीर हांगासर आमचो प्रश्न कितें आहा 18 कोटी आमचे फ्युअल सबसिडीचे देणे आहा पळय सरकार प्रोविजन करपाक जाय ते दिवंक शकना. 2 कोटी इन्शुरन्स सबसिडीचे म्हणजे 20 कोटी जर दिवंक शकना 31 कोटी सरकार आमकां दितले म्हणून हे बसी आमच्यो चलयतले आनी निमाणे काडून थंय रस्त्यार खंय टायर बियर जल्ले काय काडून उडयतले आनी आमकां बिकेक पावयतले निमाणे आहा पळय जगता पळय ते आमकां खंय तरी भीक मागोंक लायतले आनी कदाचित थोडे मागीर आमकां हांगाय बसचें पडत